नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। डिजिटल रेशन कार्डाचो प्रकल्प शेळेलो 15 मार्च मेरेन रेशन कार्डां डिजिटल जावंक पावचिना। जिल्लो परिषदेची वेंचणूकय 17 मार्च मेरेन जावप कठीण, मंत्री मांद्रेकाराची वक्तव्या। तेरेखोल न्हंयचेर आरोंद्या जेटी आड लोक रस्त्यार। जेटी बांदपाक सोदतल्यांचे जेटी आड एकठांय जाल्ले थळाव्यांकडेन पेटले। जेटीचे सुवातेर धुडगूस, आरोंदेचो बाजार बंद। विजय काँग्रेसीची राजकीय सोयरीक। मडगांवां गांधी मार्केटान लुईझीन विजय एका स्टेजीर। विरोधकांनी एकठांय शक्त उबी करपाचो उलो। लुईझीन म्हणटा विजयाच्या रक्तान काँग्रेस। साखळे मयेचे आमदाराचो जुगाराक तेको, एक्टिव्हिस्टांचो आरोप। दिवचल 70तले जुगारा आड भारत स्वाभिमानान काढली रॅली। जुगार जाय म्हणटल्यांचो रॅलीक विरोध। आणि वन मावळिंग्या क्रिकेट स्टेडियमा सयत स्पोर्ट्स विलेजीक जीसीएन काढलो RFQ। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकराचोय घेतात सल्लो, म्हणटा अध्यक्ष शेखर साळकर। खबर विस्तारान। गोयचो डिजिटल रेशन कार्डाचो प्रकल्प शेळेला। 15 मार्च मेरेन रेशन कार्डां डिजिटल जावंक पावचिनात। नागरी पुरवण मंत्री मांद्रेकारानूच हे उलोवन दाखयला। रेशन कार्डां डिजिटल करपाचें काम GLAक दिला आनी GLAक लागून खंय कळाव जाला। ताका लोक आनी आपले खाते जबाबदार म्हूण मांद्रेकार उलोवन दाखयता। आता खंय केंद्रीय नागरी पुरवण मंत्र्याक मेळून उपाय काडटले। 15 मार्च म्हटल्यार 2 म्हयन्यांनी 15 मार्च येतले, पण हांव आजूच सांगता तुका की ते 15 मार्चाक हांव पूर्ण करूंक शकना म्हणून। एक मिनिस्टराची भेट घेवन एक कशें जाता सुटसुटीत पद्दतीन कसो प्रश्न सोडूंक मेळटा। पैसा अरेंजमेंट हो हम लोगों ने उसको दिया, JL को, और मुझे लगता है वो उसी लिए सब प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। अगर हय शुअर कदाचित डिपार्टमेंट आसल्यार डिपार्टमेंट इतक्या वर्सां करीत येयल्लें, कन्फ्युजन खूब आहा भितर। लोकूय रिस्पॉन्स दिना, एक जालें। थोडेशे आमचे ऑफिस आहा पळय, आमचे ऑफिस आहा हे रिस्पॉन्सिबल आहा। हांव हे म्हणना की सगळे GL आहा हेच रिस्पॉन्सिबल आहा न्हू। दुसरे वटेन जिल्हा परिषदेची वेंचणूकय 17 मार्च मेरेन जावप कठीण, ते मांद्रेकारानूच सांगले। वेंचणूक 17 मार्च मेरेन घेवपाचो यत्न चल्ला, मात त्यो पक्ष पावण्यार घेवपाचेर अजून कांयच थारिल्लें ना। जिल्लो परिषदेचो कार्यकाळ 17 मार्चाक सोंपता। मार्च ना, ह्यो सगळ्यो टेक्निकल ह्यो गोष्टी आहा, म्हाका दिसना मार्च 17 पर्यंत आमचे प्रयत्न आहा। ZP इलेक्शन पार्टी लेवलाचेर करपाची सरकाराची हें आहा, योजना आहा, पण अशा पद्दतीचे कायदेशीर सोपस्कार कितेंच जाल्ले ना अजून पर्यंत। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। तेरेखोल न्हंयचेर आरोंद्या जेटीचें काम चल्लां तें पळोवन थंयचो लोक रस्त्यार देवलो। तांकां जेटी नाका। तिडकल्ल्या लोकांनी जेटीचें काम चलता थंय घुसून तोडफोड सुरू केली। गोंयचे नुस्तेकार आनी थळाव्या सयत महाराष्ट्रांतल्या आरोंदेकारांकूय जेटी जाल्ली नाका। दुसरे वटेन जेटी बांदपाक सोदतल्यांनी जेटी आड एकठांय जाल्ल्यांक फातरायले। निशेध म्हूण लोकांनी आरोंदेचो बाजार मंगळारा बंद दवरलो। जेटी बांदल्यार केरी तेरेखोल आनी पालयेच्या लोकांचे हाल जातले म्हूण लोक भिल्यात। आरोंदा जेटीवयल्यान तेरेखोल न्हंयचे देगेर आरोंदेच्या शेंकड्यांनी नुस्तेकार, शेतकार आनी थळावो लोक चाळवला। थंय इन्स्पेक्शनाक आयिल्ल्या सरकारी समिती आड लोकांनी निदर्शनां सुरू केली। दुसरे वटेन जेटी बांदपाक सोदतल्यांनी जेटी आड जमिल्ल्या लोकांक फातरायले। तिडकल्ल्या लोकांनी जेटीच्या सुवातीर वचून बरोच दुडगूस घालो। या आरोंदा जेटीमुळे जवळजवळ 350 मच्छीमारांची कुटुंब उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत आणि या जेटीमुळे पुन्हा प्रदूषण होणार आहे। शाळकरी छोट्या मुलांना पण त्रास होणार आहे त्याचा। कोळशाची वाहतूक केल्यामुळे पूर्ण प्रदूषण होणार आहे।
त्यानंतर माड बागायती आजूबाजूला असलेली उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर, कारण पर्यटन दृष्टीने हानिकारक असा हा प्रकल्प आहे तो होऊ नये अशी संपूर्ण आरोंदा गावाची मागणी आहे. त्याचप्रमाणे आरोंदा सार्वजनिक गणपतीच्या उत्सवात हजारो भाविक सामील होतात. ती गणपती विसर्जनाची वाट पण बंद केलेली आहे, ती पूर्ववत करावी संपूर्ण आरोंदा ग्रामस्थांची मागणी आहे. आणि न केल्यास पुन्हा संघर्ष पेटून उठेल. लोकांक जेटी नाका आसतनाय महाराष्ट्र सरकारान जेटीचें काम चालूच दवरलां. जेटी बांदपाक फुडें सरिल्ल्या लोकांचे आरोंदेकारांकडेन पेटिल्ल्यान लोकांनी मंगळारा आरोंदा बंद दवरलो. आज निषेध म्हणून आणि काल बायकांना जेटी विरोधात मारहाण झालेली आहे. बळाचा वापर केला सत्तेत असल्यामुळे, त्यामुळे मारहाण झालेली आहे बायकांना आणि त्यामुळे निषेध म्हणून आज पूर्ण बाजारपेठ बंद ठेवण्यात आलेली आहे. प्रकल्प महाराष्ट्र सरकाराचो आसलो तरी तेरेखोल न्हंय काबार करून जेटी उबारिल्ली थळाव्या गोंयकारांकूय नाका. हे जेटीचेर बोटी हाडटले जाल्यार तेरेखोल न्हंयतली खडपां फोडची पडटलीं. ही खडपां फोडल्यार गोंयचे वटेन केरी, पालये आनी तेरेखोल गांव काबार जातलो. केरयेच्यान रिपोर्टर विलास आरोलकार. विजय आनी काँग्रेसीचे राजकीय सोयरिकेचे संकेत येवंक लागल्यात. मडगांवां गांधी मार्केटांतले नुस्तेकार आनी भाजीवाल्यांचो भोवमान करपाक म्हूण आयिल्ले कडेन स्टेजीचेर काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष लुईझीन, फातोड्डेचो अपक्ष आमदार विजय एकठांय आयले. एक सक्षम विरोधी पक्ष म्हूण काँग्रेसीक अजून मेरेन जाय तशी भुमिका जमना. समविचारी विरोधकांनी एकठांय सक्षम विरोधी शक्त उबी करची पडटली म्हूण लुईझीन आनी विजय उलयले. विजयाचे रक्तातूच काँग्रेस आसा म्हूण लुईझीनान विजयाक याद करून दिली. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन फालेर सध्या समविचारी राजकीय फुडाऱ्यांक गरोवंक भोंवता. गांधी मार्केटांतल्या नुस्तेकार आनी भाजीकारांचे भोवमान सुवाळ्याक गेल्ले कडेन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षान अपक्ष आमदार विजयाक बरींच फुलां माळ्ळीं. विजय काँग्रेसीचो आमदार नासलो तरी ताच्या रक्तांत काँग्रेस म्हूण लुईझीनान विजयाक जाप दिली. ते पयलीं विजयान काँग्रेसीक बरीच उजरायली. काँग्रेस निवड नाशिल्ली म्हणून काँग्रेसीक गळात हाडली. अजून मेरेन मानपाक तयार ना की आमी चूक केला म्हणून. तुमकां असो मोज मानलो की 5 फॅमिलींनी 33% तिकिट्यो खाल्यो. पूण आतां म्हाका दिसता की चिंतन शिबीर बी केल्ली आहा. इंट्रोस्पेक्शन म्हणटा तें करपाक लागिल्ली आहा काँग्रेस. भायर बरें जावपाक तांचो प्रेसिडेंट आहा, ताका एक्सपिरियन्स आहा आनी एक गरज आहा तर काँग्रेसीक फुडें इंट्रस्ट आहा. आमकां सगळ्यांक एक अंब्रेला, एक प्लॅटफॉर्माचेर एक करपाची म्हाका दिसता कर्तव्य जावन पडटा काँग्रेसीचें. आमी म्हण चुकल्या हें समजून घेवपाची गरज आहा, लोकांची माफी मागपाची गरज आहा. आज विरोधी पक्ष म्हणजे गोंयांत ना, एक रियालिटी. तो काँग्रेस पक्षाचो MLA न्हू, ताच्या आंगांत, रोगतांत आनी काळजांत काँग्रेस पक्षाचो मोग आहा. पण 9 वर्सांत जाल्यार आमचे मदीं वेगळोतर आहा तो विसरून आनी हाका लागून हांव गोंयांत आहा. सरकारा आड विरोधकांचो आवाज चडटलो जाल्यार समविचारी NGO, राजकीय फुडारी आनी अपक्षांक एकठांय हाडपाचो यत्न जातलो म्हूण लुईझीन उलयला. लुईझीनान केल्ले सिनालाक सध्या तरी विजयानूय हरकत घेतिल्ली ना. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेवया एक विराम.